आमका नका आमका नका इतली मार्गाय आमका नका आमका नका आमका नका टॅक्स आमका नका आमका नका आमका नका टॅक्स आमका नका आमका नका आमका नका टॅक्स आमका नका. मारगांव म्युन्सिपल कावन्सिलान एक नोटीस पब्लीश केल्ली आहा न्यूजपेपराचेर की 1 तारीख पासून रेट्स हायक करता म्हण आनी ही नोटीस पब्लीश केल्ली आहा ऑन वेरियस रेट्स. इट इन्क्लूड्स हावस टॅक्स ट्रान्सफर, ट्रेड लायसन्स फीज, सायन बोर्ड फीज, बर्थ सर्टिफिकेट, वेरियस थिंग्स समजला. आनी मिटिंगे जेन्ना आमी सगळ्यान पळयला विडियो पळयला, चेअरपर्सन सांगता की फक्त 20% मॅक्सिमम वाडयला म्हणटा. पूण ह्या ज्या लिस्टान चॅक केलें जाल्यार 20%चे एक सुद्दां कॅटेगरी ना 20% वाडयला म्हणटा. मिनिमम आहा ते 66% आनी मॅक्सिमम इवन 550% वाडोवन दाखयल्ले आहा. आतां सांगपा म्हळ्यार गोळे तेका कॅल्कुलेटर चलना आसतलो सारको. आमकां कोण तरी एक कॅल्कुलेटर तेका गिफ्ट करपा लायला. सो तो आमी घेवन येयला तेका गिफ्ट करपाक कॅल्कुलेटर, कित्याक ते कॅल्कुलेटराचेर थोडे सारकें जायना जाल्यार मातशें हेजेर करचें म्हणून. मागीर सेकेंडली हातून कशें आहा हावस टॅक्स ट्रान्सफर जो 3,000 आशिल्लो तो 5,000 केला. तो सांगता फक्त एक हें सांगता की फॅमिली आसल्यार 1,000 वाडयला. पूण फॅमिली ट्रान्सफर जो आसा 1% सुद्दां आसना. सगळे जे पर्चेसीस आहा इदर फ्रॉम द बिल्डर ऑर सेकेंड हँड पर्चेसीस आसता. सो 5,000 जाता. आनी हे 5,000चेरूच ठरना. आतां बिल्डर नॉर्मली एक लँड ओनराक प्रॉपर्टी डिवेलप करता. सो जो पर्चेसर आहा तो थर्ड पार्टी जाता. सो एमावंट डबल जाता. शॉपाचेर तर सांगो नाका 3,000 आहा ते 10,000 केल्या मिनिमम फॉर 20 स्क्वेअर मिटर्स आनी एडिशनल हेका प्रत्येक स्क्वेअर मिटरा फाटल्यान आनी 100 रुपीज. सो हे कितलेशे पार्टीन वाडटा. सायन बोर्ड जो बिजनस सायन बोर्ड आसा तो 350 पर स्क्वेअर मिटर आसलो तो आतां 1,500 केला पर स्क्वेअर मिटर इल्युमिनेटेड आहा. सो हे भाशेन कितलेशे कॅटेगरी इतली वाडयला. आमी आमचो एकूच डिमांड कितें आहा, आतां तुमचो सर्वे चालू आहा, GIS सर्वे आसा प्लस मार्केट इन्स्पेक्टर पावतात ते सर्वे करपाक. सो तुमी सर्वे जावं पर्यंत रावा, एसेस करा. कित्याक चेअरपर्सन स्वता सांगता आपल्या ओन वॉर्डान 45% इलिगल प्रिमायसीस चलता म्हण. प्रिमायसिसाक परमिशन ना म्हण. सो तुमकां जेन्ना खबर आसा 45% रेवन्यू येवपाक शकता, 45% प्रिमायसिसांतल्यान रेवन्यू येवचो आसा जाल्यार तें कित्याक कंप्लीट करना तुमी. फक्त जे कोण एसेस प्रिमायसीस आसा तांकांच कित्याक एवरी टायम बर्डन. हालींच तुमी 600 900 रुपीज केले ऑन गार्बेज फीज. सो आतां हे परतून सेम पिपल लोकांक कित्याक हेंवूय शिटकावणी दिवपाक सोदता आमी सगळे मडगांवकारांक. कित्याक चेअरपर्सनान लास्ट स्टेटमेंट जो केल्लो आहा की हावस टॅक्स आमी हात लावना. कित्याक हावस टॅक्स गव्हर्मेंट वाडोवपा आसा. म्हळ्यार हें सपोज आमी तांकां एलाव केलें जाल्यार रोखडेंच हावस टॅक्सूय येतले, हितूंक सामकें दुबावच ना. सो आमचो डिमांड आहा हे विड्रॉ करचें आनी अंटील एंड अनलेस GIS सर्वे कंप्लीट जायना ते पर्यंत हें लागू करचें न्ही. पूण हे चालूच दवरतले विड्रॉ जावं पर्यंत. कित्याक आमकां कसोच इतले व्हड प्रमाणान हायक आहा तो हें जायना. आमी एक डेलिगेशन सुद्दां धाडिल्लें मडगांवच्या आमदारा कडेन. तो सांगता तांकां तुमी एक लेटर करा, कलेक्टरा दिया, DMA दिया. कलेक्टराक आनी म्युन्सिपालिटी टॅक्साक कितें आहा संबंद. सो हे भाशेन तो मिसगायड करता. हें हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतां. 10% वाडयतना कशें आहा की आतां समज एक 20 रुपया थंय 10% म्हणल्यार व्हडलो फरक पडना, 2 रुपये पडटा. पूण जेन्ना 10,000 आहा तेन्ना 10% म्हणल्यार 1,000 फरक पडटा. हे 10% सरसकट वाडोवपाक आमची पार्टीचे कावन्सिलरूय फॉरनात आनी आमीय फॉरनात. कित्याक ते सांगता कोविडाच्या टायमार लोकांनी बिजनेस, हांव उलयतां ते मडगांवच्या जबाबदार नागरिकाचे उलयता. म्हणजे जे कोण लिगली धंदो करतात, जे कोण लिगली सगळी फारीक करतात, जे कोण म्युन्सिपालिटीचे टॅक्स फारीक करतात तांचे मार्फत उलयता. जे बेकायदेशीर धंदो करता ताचे बाबतींत उलयना. पूण आज अशें जाला की बेकायदेशीर धंदो करताक कांय लागना, जो कायदेशीर करता ताका सगळें लागता. म्हणजे आतां कशें जातलें की 3,000 रुपया तूं 4,000 करता म्हणजे कितले पर्संट जाले, 33% जाले. तूं 20% म्हणटा जाल्यार 33% कशें जाता. सो जेन्ना आनी कोविडाच्या टायमार धंदो करणाऱ्यांनी इतलो त्रास काडिल्लो आसा आनी आज सर्वसामान्य म्हारगाय इतली वाडिल्या. तूं 1,000 रुपयाचे नोट घेवन मडगांवां वच, खंयच्याय दुकानार वच आनी तूं 1,000 रुपयाचें कितें सामान हाडटा तें सांग. पयलीं अशें म्हणटाले की सामान हाडटना थोडे पयशे घेवन वचून पोत्यान सामान हाडटाले. आतां पोत्यांनी पयशे घेवन वचचे पडटा. म्हणजे आमगेली परिस्थिती कझाकिस्तान आनी थंय जे पयशांचो वालोर जाला पळय त्या टायपाची जाल्ली आहा की आमगेले रूपी इतलो डिवॅल्यू जाल्लो आहा आनी म्हारगाय मार्केटांत जाल्या. त्या मार्केटाक म्हारगाय जाता आसतना तुमी जर जे हांगा सत्ता भोगतात किंवा जे वयर आसात जे मिनिस्टर
तांकां जर कळना कितें तांकां डबल ट्रिपल इंजीन डबल न्ही हे ट्रिपल इंजीन करता हांव आनी ट्रिपल इंजीन जर फेल जाता तर तुमकां डबल आनी ट्रिपल म्हणपाचो अधिकार ना तुमी जे आयला निवड ते लोकांची सेवा करपा आयला तुमी लोकांची पयली हाजो अर्थ कितें जाता मरे हाजो अर्थ असो आहा की ह्या कावन्सिलरांचो ह्या सत्ताधाऱ्यांचो लोकां कडेन कनेक्टिविटी तुटला तांकां खबर ना की लोकां कडेन पयशे आसा काय ना म्हणून आज मार्केटाक लोकां कडेन पयशे आसा काय पळोवपाक तुमी टॅक्स बरें टॅक्स अमक्या टायमार फारीक केले जाल्यार परत तुमगे पेनल्टी मागीर तुमी ते सगळी यादी दवरपाक हे सगळी करपाक हे जावपाक जायना मडगांवकारांक सुख सोयी पयली दियात मडगांवकारांच्या जिवनमानाक सुदारण करात बरी हें दियात कचरो वाटेर उरचो ना बाकीच्यो ज्यो सोयी आहा त्यो दियात ट्रान्सपोर्टेशन सारकी करा हें म्युन्सिपालिटीचें काम आनी गव्हर्मेंटाचें तें सगळें दिनासतना फक्त टॅक्स वाडोवप आनी तुमी मजा मारो तुमी बरी बरी गाडी घेवन भोंवप तुमी बाकीचें सगळें करप हें बंद करात तुमगेलो जो बाकीचो खर्च आहा तो बंद करात आनी मागीर सांगात Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.